सो सुयोग कामत आमकां मार्स हाजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दितलो. सो वायकिंग 1 आनी 2 हांणी सगळो मंगळ आमकां उगडून दाखयलो. ताजे बद्दल खूब सिक्रेट्स वायकिंग मिशनान आमकां दाखयले. So you can tell us something about Viking, okay? Viking was the mission program of America, okay, which NASA. was NASA, which was sent to Mars, and it was a very expensive and ambitious mission. It was first time that anything was going so far away up till Mars, okay? Mercury, Venus lagi asa, but Mars खूप पयस आसा. मागीर पुढे And to launch this Viking 1 and 2, they used Titan 3E rockets to launch it. Okay. And Viking 1 and 2 comprised of a orbiter and a lander. And orbiter is a thing which is in the orbit, and it was and it was used to take photographs of the surface from the orbit. Okay. And the lander was designed to study the surface being on the land of the ते आमच्या वायकिंग मिशनाक दोन भाग आशिल्ले. एक फक्त वयल्यान वचून ते फोटो काडटालो आनी अर्थार धाडटालो, आणि दुसरो एक्चुअली लँड करून एक्सपेरिमेंट करतालो. Viking was very important because it caused a revolution because it gave a clue about water on Mars. करेक्ट. म्हणजे पयलीं लोकांनी एक्सपेक्ट केल्ले न्ही, खूब पयलीं अबाउट 100 years बॅक टू वायकिंग मिशन अशे थोडे सायंटिस्ट आशिल्ले, पर्सिवेल लॉवेल बी नांवाचे, त्यांनी अशें सांगिल्लें की मार्सार कोण तरी रावता. ओके, कोण तरी एलियन्स आसा, कित्याक थंय उदक आसा आनी थंय नद्यो व्हांवतात आनी अशें सगळें कितें कितें सांगिल्लें. आनी एलियन्स हो शब्द मनशान फर्स्ट टायम येवजिलो बिकॉज ऑफ मार्स. मार्सार कोण तरी आसा आनी ते म्हणजे परग्रहाचे मनीस एलियन्स. हो कन्सेप्टूच एलियन्साचो मार्सा खातीर आयिल्लो, पण वायकिंग मिशनान खरें सोदून काडलें की मार्सार उदक एक्चुअली आसा म्हणून. ओके, सो आनी उदक आसा जाल्यार कितें आसूंक शकता? लायफ, जीवन आसूंक शकता. Viking it took photographs of volcanoes. And also extinct volcanoes. Ata volcano na thai, extinct पहिली आशिल्ले. Yes, बरोबर. And there was something called as chaotic terrain on the surface of Mars, and it was seemed to have large volumes of water which has now vanished. And it conducted many biological experiments to detect life on Mars, but most of them failed, of course. Biological experiments म्हणजे कितें म्हण तुमकां कितें दिसता? टू सर्च फॉर लायफ म्हणजे मायक्रोब्स. आता मार्सार अशें ना की कोण एलियन येतले धांवत धांवत आनी तुमकां मारतले आनी लढाई करतले, अशें कोण मार्सार रावना. पूण लायफ इवॉल्व, उदक आशिल्लें न्ही थंय, सो लायफ कूड हॅव इवॉल्वड. सो हे लायफ कूड हॅव इवॉल्वड ही पॉसिबिलिटी खरी काय रॉंग हे सोदून काडपा प्रयत्न केले वायकिंग मिशनान. ओके, तर भितर जमनीचे भितर ताणें प्रोब्स घालून ती माती बी चेक केली इफ एनी बॅक्टेरिया अशें कितें आसा म्हणून, आनी मेळ्ळें तांकां ना. आनी मेळिल्ले जाल्यार येन्ना आमची भावना आसतली आशिल्ली न्ही, दे वूड बी समबडी लिव्हिंग इन स्पेस, पण आज पर्यंत आमी सोदून काडूना. ओके, सो वायकिंग मिशन सक्सेस जावना हाजो अर्थ की मार्सार अजून पर्यंत आमी कोण रावना असो न्ही, अजून मार्सार आमी सारकी शोध लावना. मार्सार वायकिंग मिशन म्हणून वायकिंग म्हणजे कितें हे तो विचारूंक सोदता. Viking was a tribe in northern Scandinavia, European country, and that was a tribe of warriors, and they worship god of war, which was Mars. म्हणजे युद्धाचो देव मंगळ, मार्स. सो युद्धाचो देव मंगळ ज्याचे ते भक्त आशिल्ले वायकिंग्स. एक सिव्हिलायझेशन आशिल्लें वायकिंग सिव्हिलायझेशन जे वर्शिप करताले मार्स. सो फर्स्ट प्रोब टू गो ऑन मार्स वॉज नेम्ड आफ्टर द वायकिंग्स अशें. ओके, सो आतां वायकिंगा बद्दल सांगलें. आमी इनर सोलार सिस्टम जाका इन्फिरियर प्लॅनेट्स म्हणटात, मर्क्युरी, विनस, अर्थ आनी मार्स, हे सगळें कवर केलें. जे भायले प्लॅनेट्सार गेले, आमचो ज्युपिटर, सॅटर्न बी हे सगळे, तांची सुरवात केली पायनियर मिशन्स. सो अक्षय, आमकां पायनियर मिशन खूब इम्पॉर्टंट आनी पाथ ब्रेकिंग मिशन आशिल्लें, हाजे बद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन. पायनियर मिशन आशिल्ले USA चे प्रोब्स आशिल्ले, आनी चड करून पायनियर आशिल्ले ते मून मिशन्स आशिल्ले. पूण जे फेमस आसा ते पायनियर 10 आनी 11 हे भायर गेल्ले, म्हणजे एस्ट्रॉइड बेल्टाच्या भायर गेल्ले, म्हणजे पयस गेले. हय. ओके, सो हांव सिरिजान सांगता, जे पयले पायनियर आशिल्ले ते एक्चुअली ताचे मुनार वचपाचे आशिल्ले, पूण तो फेल जाले, वचपाक शकूना. म्हणून तांच्यांनी कितें केलें, ताका पायनियर 0 म्हणून नांव दवरलें. आनी पायनियर 1 आशिल्ले ते दॅट वॉज सक्सेसफूल इन गोईंग टू द मून. सो दॅट्स वाय ताका ताणें पायनियर 1 दवरलें. पायनियर 3 बी आशिल्ले, तो बी मिशन फेल जालो आनी तो बी मुनार वचपाचो आशिल्लो. पूण पायनियर 4 बी तशेंच जालें. कितें पायनियर 5 आशिल्ले ताणें इम्पॉर्टंट काम केलां. ताजे
जे 2 प्लॅनेटा मध्ये जो मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट जाता हाची स्टडी केली आणि खूप महत्वाची डेटा आमकां हाडून दिली. 2 सेपरेट प्लॅनेट्स एकामेकांकडे कशे रिएक्ट करतात कळ्ळें तुमकां. प्रत्येक प्लॅनेटाक आपलो एक कवरिंग आसता ताका आमी मॅग्नेटोस्फियर म्हणटात. सो एक प्लॅनेटाचो मॅग्नेटोस्फियर दुसऱ्या प्लॅनेटाच्या मॅग्नेटोस्फियराकडे कशें रिएक्ट करता पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह बी ते सगळे शोध लायले आमच्या पायनियर मिशनान. पायनियर 6, 7, 8 आणि 9 हातूंतले हे मिशन कशें आशिल्ले ताणे एका फावटी एक लॉन्च केल्ले आणि 4 जाग्यार अशें ते प्लेस करपाचे आशिल्ले. तांचो एक सर्किट स्पेसान हय तो जनरेट करपाचो आशिल्लो. पूण कितें जालें तातूंतल्यान एक मिशन ते पायनियर 9 आसा ते फेल जाले. पूण 3 आशिल्ले 6, 7 आणि 8 ते गेले. आनी हांवें परत जे इंटरप्लॅनेटरी म्हणटात 2 प्लॅनेटा मदीं जो खूप डिफरंट फिनॉमिना जाता ताजी स्टडी केली. आणि हे सगळे जे मिशन आशिल्ले ते सनाक अलायन आशिल्ले अराउंड द सन तेजे ऑर्बिट करताले. मागीर आयले पायनियर 10 हो खूब आमकां इम्पॉर्टंट मिशन आसा कित्याक दीस वॉज द फर्स्ट मिशन टू क्रॉस द एस्ट्रॉइड बेल्ट अँड go to a planet that is outer planet called Jupiter. आणि ह्या पायनियर मिशनान खूप एक्सटेन्सिव्ह स्टडी एस्ट्रॉइड बेल्टाची केली आणि ज्युपिटराचे बी आमकां जे पिक्चर आसले ते हाणें टेक्स्टबुकांचे पिक्चर आसा ते चडशे ताणें दिले. हय मागीर आयले पायनियर 11. पायनियर 11 बी आनीक महत्वाचो मिशन आशिल्लो कित्याक हो फर्स्ट मिशन टू रीच सॅटर्न. हाज्या पयलीं खंयचोच मिशन सॅटर्नाक वचून नाशिल्लो आनी हाणें आमकां परत सॅटर्ना बद्दल खूब महत्वाची डेटा दिली. मागीर ह्या मिशनान सॅटर्नूच न्ही पूण ज्युपिटर आनी एस्ट्रॉइड बेल्टाची आनी इन्फॉर्मेशन आमकां डेटा वाडत गेली. हय आनी ह्या 2 पायनियर 10 आनी 11 हांचे इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे हे जे मिशन आशिल्ले ते फक्त ह्या 2 प्लॅनेटाक सीमित नाशिल्ले. म्हणजे ते सोलर सिस्टमाच्या भायर वचपाक ताणें प्लॅन केल्ले आणि हांचेर दोन्ही हाचेर एक गोल्डन प्लाक म्हणून आशिल्ले. हाचेर एक भांगराचे एक प्लेट कशी प्लेट दवरल्या. हाचेर कितें आशिल्ले एक दादलो मनीस एक बायल मनीस आशिल्ले आणि जे पृथ्वीची पोझिशन आसा युनिवर्सान स्पेसान मॅप आसा ही मार्क केल्ली. हे अशें कित्याक केल्ले अशें कित्याक तांकां हे सपोज मिशन एलियनाक मेळ म्हणजे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लायफ हय जाल्यार ते ह्या मिशनाक धरून ताजे प्लाक पळोवन आमी अशें समजले पृथ्वीचे विजिटिंग कार्ड तांणी दवरून धाडिल्ले. इतल्या वर्सां पयलीं अबाउट 30 years बॅक अशी एक जाणीव आशिल्ली की आमचे पृथ्वीच्या भायर सुद्दां जीव आसूंक शकतात. सो हे नॉट ओनली सोलार सिस्टम स्टडी करपाक आमचे पायनियर मिशन्स इवन वेर प्रिपेर्ड अँड प्लॅन्ड टू गो टू स्पेस अँड फायंड एलियन्स. वो एक एड्रेस कसो आशिल्लो ताचो एड्रेस अर्थाचें विजिटिंग कार्ड बरोबर. मागीर कितें जालें जशें वचत रावले हे मिशन हांचो कॉन्टॅक्ट तुटलो आनी आतां आमी अशें म्हणटात की सोलर सिस्टमाच्या भायर पावला पूण हाजे कांयच आमकां गॅरंटी ना आनी कांयच डेटा ना. म्हणजे पायोनियर पावला आसतले पूण आमकां पायोनियराचो कॉन्टॅक्ट ना. ओके पायोनियराचो कॉन्टॅक्ट ना खरो पूण वॉयेजराचो कॉन्टॅक्ट आसा. वॉयेजर एक अशें एक मिशन आसा द ओनली मिशन टू हॅव सक्सेसफुली रीच्ड आउटसायड द सोलार सिस्टम. ओके वॉयेजर एक सामकें व्हडलें मिशन आसा. हाज्या बद्दल म्हाका दिसता नितीश सांगतलो मरे. सो नितीश आमकां वॉयेजर मिशन हाज्या बद्दल थोडी म्हायती दी. Voyager mission actually it was part of the American scientific program. Okay. 2 probes आशिल्ले. Voyager 1, Voyager 2. दोनच प्रोब आशिल्ले. Okay. मागीर they were launched in 1977 both of them. Okay. कियाकी late 1970s all the planets were aligned in a straight line. It was like a alignment of planets. म्हणजे कितें जालें पळय आतां आमचो वॉयेजर आशिल्लो तो आउटर सोलार सिस्टम सोदून काडपाक धाडिल्लो. आतां आउटर सोलार सिस्टम म्हणजे कितें आसा सन मदीं आसा आनी ताज्या भोवती प्लॅनेट्स आसा. ओके आतां पळय ज्युपिटर हांगा आसा आनी सॅटर्न राउंड मारीत मारीत दुसरे कडेन वचूंक शकता. युरेनस हांगा वचूंक शकता. जर सगळे प्लॅनेट व्हडले स्प्रेड जाले जाल्यार आमच्या वॉयेजराक हांगा थंय डान्स करचो पडटलो आशिल्लो. झिगझॅग धांवचें पडटलें आशिल्लें प्लॅनेट्सांच्या फाटल्यान. सो वॉयेजर मिशन अशे वेळार धाडलें ज्या वेळार सगळ्या प्लॅनेट्सांची एक अलायनमेंट जाली आनी सगळे लायनीन आशिल्ले. ओके ज्युपिटर सॅटर्न युरेनस नेपच्यून लायनीन आशिल्ले. अशें कित्याक आशिल्लें कित्याक हें धाडिल्लें की सगळे मिशन्स
जे वॉयेजर मिशन आसा कंटिन्युअस आनी फास्ट सगळ्या प्लॅनेटा कडल्यान वचूं आनी तांची डेटा आमकां धाडूं. ओके, सो टू मेक इट इजी टू गेट द डेटा ऑफ द आउटर प्लॅनेट्स वॉयेजर वॉज प्लॅन्ड. बरोबर. आणि फुडें मागीर it was planned for that purpose. Okay, so both the Voyager probes were built in the Jet Propulsion Laboratory. JPL. Yeah, JPL. Okay, on 15th of June 2012, NASA has claimed that the Voyager mission has crossed the heliosphere. So heliosphere is the point where the solar system ends and it protects the solar system from the फाटल्यान व्हिडिओ कडे पळयल्यार तुमकां दिसतलें की हिलिओस्फियर कितें आसा बॉर्डर ऑफ द सोलार सिस्टम. ओके, अशें आसा की सोलार सिस्टमाच्या भोवती एक व्हडलें शेल आसा ऑफ गॅस आनी थंय आमच्या सुर्याचो कॉन्टॅक्ट सोंपता आनी आउटर स्पेस सुरू जाता. सो हिलिओस्फियर म्हणजे आमचे सोलार सिस्टमाची बाउंड्री क्रॉस करपी हो फर्स्ट मिशन. इतलें हाका श्रेय वता. And heliosphere also protects us from the outer ultraviolet space violent solar wind from interstellar space. मागीर then it was also used to detect the heliopause where the solar system ends. सोलार सिस्टम एंड जाता, दुरीक आसा, बॉर्डर आसा, ताका पॉज म्हणटात, हिलिओपॉज. हे सुद्धा फर्स्ट टाइम क्रॉस केले इन आवर वॉयेजर मिशन. So it became the first man-made to go outside the man-made object to go out of solar system. And out of all the mission, Voyager 1 and Pioneer 10 are the most well separated from the distance man-made objects. Okay. Because they were sent in exactly opposite direction. म्हणजे एक ह्या साइडीन एक त्या साइडीन पावलो. So they are the most well separated man-made objects. आणि नितीश वॉयेजर मिशना बद्दल एक सामके फेमस आसा न्ही, जशें हाणें सांगले आमच्या अक्षयान की तातून एक पोस्ट कार्ड धाडला. तर आमच्या वॉयेजरानूय भितर पोस्ट कार्ड आसा. कितें आसा तातून? गोल्डन रिकॉर्ड. हय, कितें आसा सांग ताच्या बद्दल. डिस्क शी आसा जितून various voices been record केला. Okay, so suppose open केलो. there is something known as the extraterrestrial life. aliens अशें आमी म्हणुया की भायर एलियन्स आसा आनी हे आतां आमचे खंय पावले वॉयेजर स्पेसान पावले. जर खंयचे एलियनाक मेळ्ळे जाल्यार तो कितें करतलो, ते मिशनाचे धापणे कितें करतलो, ओपन करतलो. क्युरिओसिटीन न्ही, क्युरिओसिटीन तो ओपन करतलो आणि अशें डिझायन आसा की इमिडिएटली ओपन केले की भांगराचो एक रेकॉर्ड दवरला तो पडटलो आणि प्ले करपाक स्टार्ट जातलो. आणि तातून कितें आसा तें आमकां सांग. लायक वेरियस म्युझिक्स व्हॉइसेस बिस्मिल्ला खानची शेनाई आसा, वेरियस गोवन व्हॉइसेस सुद्धा आसा, गोंयचे आवाज सुद्धा. या दिस इज पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंट एंड अशें खास आसा गोल्डन डेज. कित्याक हातून एक फेमस गोंयकार तुमी सगळेच जाणा आसतले सुरश्री केसरबाई केरकर हांचो आवाज रिकॉर्डेड आसा. म्हणजे केसरबाई केरकराचो आवाज अंतरिक्षात पावला, सोलार सिस्टमाच्या भायर पावला. हे सोडून लता मंगेशकर तांचो बी आवाज, म्हणजे सगळ्या वर्ल्डाचे इम्पॉर्टंट आवाज तातून आसा आणि आमचे बी भारताचे गोंयचे आवाज सुद्धा आमच्या वॉयेजर मिशनान भितर घालून स्पेसात पाविल्ले आसा. ओके, सो आमी अशी आशा करूया की कोण तरी एलियन्स ते आयकून इतले सुंदर प्लॅनेट आसा आणि हाजेर इतले सुंदर संगीत आसा हे आयकुपाक मे बी पर्सनली हांगा येत आणि आमकां मेळत, अशेंच आमी आशा करूया. ओके, सो हे वॉयेजराचे हायलाइट म्हणजे ताजो गोल्डन रेकॉर्ड. ओके, आणि कितें डेटा उरले वॉयेजरा बद्दल आमकां शेअर करपाक. हय, जेन्ना तो हिलिओपॉजा कडेन पावलो वॉयेजर एंड टर्मिनेशन शॉक मेळ्ळो जेन्ना त्याच पॉयंटार पावलो. सो त्या टायमार एक शूट्सची मारली जितून स्पीड वाडली. द करंट स्पीड ऑफ वॉयेजर इज 3.3 astronomical units per year. Okay. So which comes to 500 million kilometers. 3.3 astronomical units per year. म्हणजे एक astronomical unit म्हणजे 150 मिलियन किलोमीटर. ओके, सो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटराच्या वयर 500 किलोमीटर पर इयर, 500 मिलियन किलोमीटर पर इयर हे गतीन वॉयेजर वचून वॉयेजराची वॉयेज चालू आसा आणि तो रावला कोणाक सोदपाक, एलियन्स. ओके, कोण तरी आसतलो आणि आपल्याक मेळटलो ही तो आशा करून भायर गेला. ही आशा आमची आसा जो तो घेऊन अंतराळात गेला. ओके, सो एलियन्स केन्ना मेळटले म्हाका खबर ना, ताका थोडो टायम लागतलो, पूण आमचो वचपाचो टायम मात आतां जाल्लो आसा. ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्रामान आमी एलियन्स मेळ्ळ्यार तांकां हांगा हाडुया आणि तांची एक मुलाखत घेवया. पूण आज हांगाच काबार करुया, आमचो बरोच वेळ आतां जाल्लो आसा. ओके, तर असो आसा अंतराळ, असो आसा अंतरिक्ष आणि तातून वचपी हे सगळे इंटरेस्टिंग असे मिशन्स ज्यांचे स्वप्न आसा, आमचे स्वप्न घेऊन ते गेल्यात की हो जो अंतराळ आसा हो मिस्टिरियस आणि आमकां खबर नाशिल्ले जे एक विश्व भायर आसा ते उगडून ते आमचे फुडें दवरपाचें आणि ताजे सगळे जे सुंदर सुंदर जे सगळे एस्पेक्ट्स आसा ते आमकां शिकोवपाचे. तर हाजेच बरोबर आयचो प्रोग्राम आतां काबार करुया. खूब पयस आमी खंय पावले आतां, सोलार सिस्टमाच्या भायर पावले. इतले पयस आमी आज पाविल्ले आसात. परत आमच्या सुंदर पृथ्वीचेर येवया. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मीडिया.